आज सुप्रीम कोर्टा भितर आमचे इंटरलोक्युटरी एप्लिकेशन हियरिंग आयले. कितें जालें नेमकें? कारण येस एकोडेच्यान आमकां लक्षात येता की सुप्रीम कोर्टाक कर्नाटक सांगता की आमी आनीक जशें पयलीं काम करनाशिल्ले तशें आतां काम करचे नात म्हणून. एट द सेम टायम डीपीआराचेर जी स्टे मागिल्ली गोंय सरकारान ती स्टे आमकां मेळिल्ली ना. तुमी आयच्या ह्या इंटरीम ऑर्डरी कडेन कशें पळयतात? एक म्हटल्यार आमी फाटल्या 5-6 म्हयन्याक हांव किंवा मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जे म्हणटाले पळय न्ही की आमची बाजू सुप्रीम कोर्टान बरी स्ट्रॉंग आसा अशें म्हणून. केंद्र सरकारा कडेन बी आमची स्ट्रॉंग आसा तशी, कळ्ळें की ना. ताजे काही पैलू जे आसात त्यांनी उलयतना आमकां लक्षांत येतलें अशें. पूण ही बाजू जी आसा ती आमची एकदम स्ट्रॉंग आसा आनी त्या अनुसार आज जेन्ना केस हियरिंगा आयली तांणी 2-3 गोश्टी आमकां सहज क्लियर कळटात. त्यो म्हटल्यार एक की डीपीआर आमकां दिवची कॉपी दिवची विथीन अ वीक. म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे हें पयलें इन्स्ट्रक्शन कर्नाटकाक गेल्लें आसा. दुसरें सुप्रीम कोर्टान रिटरेट केल्लें आसा की पयलीं जी स्टे मेळिल्ली कसलेंच काम करचें न्ही अशें म्हणून, सिवील वर्क कसलें करचें न्ही अशें म्हणून, ती सुप्रीम कोर्टान आज परत रिटरेट केल्ली आसा की पयलींची ऑर्डर स्टे ऑर्डर आसा अशें म्हणून. आनीक तिसरी गोश्ट अशी आसा की कर्नाटकान मान्य केल्ली आसा की आमी कितेंय करचे पयलीं पावल मारचे पयलीं जितली कितें रिक्वायर्ड परमिशन्स घेवपाक जाय ती सगळी परमिशन आमी घेतली अशें म्हणून. आनी एक बरी गजाल आसा की मुखाल्ल्यान 4-5 म्हयन्याची गजाल जुलय म्हयन्यांत फायनल हियरिंगा खातीर केस येतली अशें सुप्रीम कोर्टान म्हटलां. अशी ही माहिती म्हाका आज दनपारां डीपीआराचेर आमी स्टे मागिल्लो तो मेळना म्हणून निराश आसात. एक्चुअली अपेक्षा अशी आशिल्ली की डीपीआराचेर स्टे मेळूंक जाय आशिल्लो आमकां. पूण जाता कितें जे मनाक येवजिता तें सगळें जाता अशें ना. पूण त्या अनुसार ओके फायन.